इन्सिडंट घडलो जो एक कायद्याचेर काळिमा फासपा सारको. दुःशासनाचें कृत्य शिरोडा पंचायतीन जालें. करपी कोण? मेघश्याम शिरोडकर. हो मेघनाथ अलायस मेघश्याम शिरोडकर आसा तो सुभाष शिरोडकर जो BJPचो MLA तसोच मंत्री आसा तेजो भाव. आनी हो आयचो एकूच इन्सिडंट न्ही, हे इन्सिडंट तेजे चालूच आसता. भितर कोणा येता तेका धमकेता असले कितकेशेच व्हिडिओ आसा. आनी एकटे चलयेक तेणें तशेंच त्रास केल्ले पयलीं. आनी आयज तो सांपडलो तो जेन्ना ग्रामसभा चालू आशिल्ली तेन्ना जेन्ना आमच्या भुरग्यांनी ताका कायदो सांगलो की व्हिडिओ काडपाक मेळटा, व्हिडिओ काडपाक कांय येना, तेन्ना हो उलोवपाक लागलो. तेजी बायल सरपंच स्वताक तेंच्यांनी ते कायदो सांगलो तुका कांयच रायट ना म्हणून. सरपंच उलोवंक शकता पूण तुका थंयच्यान काय उलोवंक शकता म्हणून. तेन्ना तेणें थंयच्यान जी फॉट मारलेली ती हेजेर पडली, जेजेर एक चेरीर फॉट मारली ती हेजेर पडली. आनी जेन्ना ते विचारपाक गेले तेन्ना तेणें तेजे कडेन एसॉल्ट केलो. एसॉल्ट हे प्रमाणान केलो त्या लागून ताका आमी जो महाभारताचें जें कृत्य आसा ते हेजेर ताका हें केल्लो आसा ते हेजेर फॉट मारली. आनी मागीर तेजे हात पिळे. मागीर आमचे भुरगे आशिल्ले तांकां तेणें मारपाक येयलो, तेंच्या आंगार येयलो, सारकी सैरावैरो जालो सगळो. आनी हें कृत्य करतना बाकीची सगळीं आसा ती पळयत उरली थंय. पोलीस आशिल्ले थंय, तेंच्यांनी सांगलें हें करपाक मेळना, तुमकां रायट आसा. तरी सुद्दां ते सगळे पळयत रावले. बाकीचे जे पॅनल्स आशिल्ले तेवूय पळयत रावले. जो एक पंच आसा तोवूय आमचे बरोबर आसा, जो आरजीचो पंच आसा तो. आनी हें कृत्य इतकें भयानक आसा तें खंय तरी हेजेर जे बिहारा सारके जावं UP सारके हितून जाता तें आयज गोंयान घडपाक लागलां. हें CMानूय पळोवपाक जाय, कित्याक स्वता CM आसा तो CM होम मिनिस्टरान आसा. आनी ही गजाली ह्यो घडत आसता. दुसरी गजाल जो CM आसा तेजी बायल महिला मोर्चाची अध्यक्ष आसा, तेंच्यांनी जर स्टेटमेंट आमी पळयतले तो स्टेटमेंट येतलो जाल्यार काय फक्त तेंच्यांनी थंय एक आपलेच सगळें हें करून फॅमिली राज जशें शिरोडा पंचायतीन जालां तशें तेंच्यांनी BJP फॅमिली राज्य केलां काय म्हणून हें आमी सगळें पळयतलें. आनी हेजेर आमी स्ट्रीक एक्शन घेतलें. हेजेर आमी फॉलोअप चालू आसतलो. आतां तुमी पळयलां 2-3 वरां इंट्रोगेशन जालें तिचें. तेणें सगळें आपलें कितें जालें तितकें कळलां आनी पोलिसां कडल्यान आमकां बरो सपोर्ट मेळ्ळा. हांव मागता आमचें मनिलान फुडलें सांगचें. तर आज आमी ग्रामसभेक पॉयंट मांडपाक गेल्ली आमच्या गांवचे इश्यूज कितें आसा ते. तेन्ना आमी व्हिडिओ काडपाक म्हाजो एक गांवचोच भाव व्हिडिओ काडपाक लागलो. तर व्हिडिओ काडटा तो म्हणपाक लागलो पंच आसा तो मेघनाथ शिरोडकर तो इन द प्रेझन्स ऑफ सरपंच जेन्ना ग्रामसभा आसा तेन्ना पंचान पेक्षा सरपंचान उलोवपाचें आसता. पूण तो गेलो सरपंच जी आसा पल्लवी शिरोडकर ती मेघनाथ शिरोडकर ती त्या मेघनाथाची पंच तो आसा तेजी ती बायल. सो ती वगीत रावली थंय कळ्ळें. आनी आमचो जो एकटो भाव जो व्हिडिओ काडटालो तेका तो सांगपाक लागलो की तूं व्हिडिओ काडनाका म्हणपाक लागलो. व्हिडिओ काडनाका तेणें सांगलें व्हिडिओ काडपाक आपल्याक रायट आसा. सगळ्यांनी सांगलें की व्हिडिओ काडपाक रायट आसा म्हणून आमकां. तर तो थंयच्यान उठून हेच्या आंगार येयलो. आनी एकटो भाव व्हिडिओ काडटालो तेच्या आंगार आयलो आनी तेजो मोबायल बी काडपाक लागलो आनी ताका धुकलून उडोवपाक लागलो. सो तेजो मोबायल पडटलो म्हणून हांवें स्टार्ट केलो व्हिडिओ काडपाक कळ्ळें. व्हिडिओ काडपाक हांवें स्टार्ट करतकीर हांव व्हिडिओ काडटा थंय आसा. हेणें म्हाज्या हातीर सामकें जोरान थापड मारून मोबायल म्हागेलो काडपाक पळोवपाक लागलो. सर हांवें कितें म्हणलें आनी खुर्चेर तेणें खोट मारली हांव म्हाजे कडेन येवपाक असो. सर हांवें म्हणलें ताका मोबायल तुवें म्हाजेर हात कसो घातलो काय विचारलें. तुजेर हात घालपाक तुका कितें म्हाका तेणी बॅड वर्ड्स म्हणलें कळ्ळें. बॅड वर्ड्स म्हणटकीर हांवें ताका सांगलें म्हाका मोबायल दी म्हणपाक लागलो आनी हात धरून ओडलो म्हाजो तेणें म्हाजेर हात घातलो. आनी म्हाजेर हात घातलो म्हणटकीर हांव ताका वोगी रावपाक शकना कळ्ळें न्ही. दुशासनान द्रौपदीक केलें पळय तेणें आपले ते 5 जाण आसात सांबाळपी ती तेज्या खातीर ती रावली. पूण हांव मनिला शिरोडकर हांव डिफेंड करपाक म्हाका जाता. सो हांवें ताका डिफेंड केलें कळ्ळें. डिफेंड केलें आनी तरी आसतना ते खूब जाण आडावपा आयले तरी ते कोण आडायताले पळय तेंच्या खाचींतल्यान सुद्दां तो म्हाका तेणें हात पिळो म्हाजो आनी ते कितें फुडले रिपोर्ट आसा तो हांवें थंय दिला कळ्ळें. हांव त्या मेघश्यामाक असोच सोडपाना कळ्ळें. तूं सुभाष शिरोडकराचो भाव जावं कळ्ळें. लोक जशे आज मेरेन तोंड बंद करून ओगी रावल्या पळय आनी तुमची जे सोंसलां पळय ती गुलामगिरी आनी तुमी ती गुंडागिरी करता पळय शिरोड्यान ती आमचे कडेन म्हाजे कडेन तरी चलची ना. आतां तुका हांव कसोच सोडपाना. मेघश्याम तूं जर पळयता मेघनाथ आनी ती शिरोडकराची फॅमिली जर पळयता आनी शिरोडकार जर पळयता न्ही जाल्यार ह्या मनिला शिरोडकर सोडचें ना तुमकां. कशेंच सोडचें ना. जो पर्यंत म्हाका न्याय मेळना न्ही तो पर्यंत हांव ताका सोडचें ना. त्या भायन तशें विशेशान एक्झॅक्ट सिच्युएशन कितें जाल्लो आनी ग्रामसभा आतां ग्रामसभा एक सारकी इम्पॉर्टंट गजाल आसता गांवाच्या
गांवाची कितें समस्या आसा ते ग्रामसभेक मांडटा आनी आयज BJP सरकार जो BJP सरकार म्हणटा आमी सगल्यांक घेवन वयता तत्वां खुबशीं उलयता ही तत्वां आयज खंय गेली आयज जे बायलांचेर अत्याचार जाता आनी ग्रामसभेक मुखेल म्हणजे ग्रामसभेक जेन्ना एक व्हिडिओ काडपाक सोदता एक नॉर्मल आमी व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपाक सोदता आनी हो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपाक पासून आयज दिवपाक सोदना आनी शिरोडा पंचायती हेज्या पयलीं खुबशे आयकूंक येयल्लें की शिरोडा पंचायती हे प्रत्येक कितलेशे पंचायतीन आयज BJP अशें करूंक लागलेलें आसा की तुमी कितेंय करा आमी पळयता तांकां फाटल्यान सो हे जे आसा आयज लोकांनी चिंतपाक जाय गोंयकारांनी चिंतपाक जाय कित्याक BJP सरकार असो जाल्लो आसा डिक्टेटरशीप टायप करून उडयल्लो आसा डेमोक्रेसी म्हटल्यार डेमोक्रेटीक कितें रायट्स आसा पंचायत राज एक्टान कितें आमकां रायट दिल्लो आसा गोंयकारांक रायट प्रत्येक ग्रामस्थाक रायट दिल्लो आसा तो रायट आयज घेवन खंय तरी वयता आनी तेजेर मांडटा तें आयज करूं नाका म्हणटा थंय आयज ते म्हणटा आमी कितें सांगता तेंच करा आमी कितें उलयता तेंच करा कितेंय प्रपोजल आसा आमी कितें सांगता तेंच करपाचें आनी कांयच करपाचें ना म्हटल्यार ही डिक्टेटरशीप आयज BJP सरकारान चल्ल्या हेज्या पयलींय हांवें स्टेटमेंट केल्लो 6000 रूल जो आसा तो आयज गोंयांत हाडलेलो आसा BJPचो मिन्स दुसरो जो एक कॉयन आसता दोन बाजू आसता एक BJP आनी दुसरे सायडीन 6000 हे जॉयन जाल्ले आसा आनी हो 6000 रूल आयज गोंयकारांचेर ठोपलेलो आसा आनी तेकाच लागून अशे अत्याचार जे आसा ते वुमन जे डिग्निटी ऑफ वुमन आसता तो आयज खंयच पळयना आनी BJPचे खूब जाण म्हणटा आमी बायलां खातीर अशें करता तशें करता आयज तुमी पळयता आसतले बायलांचेर अत्याचार खुबशे जाता आनी आमचे जे बाकीचे जे मेंबर असले ग्रामसभेक जे मेंबर गेल्ले तुम्ही पळयता आसतले कितलेशे मेंबर एक्टिवली पार्टिसिपेट जाता हेज्या पयलू खूब कमी प्रमाणान ग्रामसभेक वयताले आतां आमी जेन्ना अवेरनेस केली तेन्ना खुबशे ग्रामसभेक वयता मात खूब कडेन ग्रामसभेक अशेंच घडटा आनी ह्या घडणुकेक आयज खंय ना खंय जो पंचायत मिनिस्टर आसा तेणें खंय ना खंय दखल घेवपाक जाय आसली तेणें खंय ना खंय उलोवपाक जाय आसलें एवरी टायम तो तोंड बंद दवरून उगी रावता आनी जी सेफ्टी प्रिकॉशन्स आसता ती सेफ्टी प्रिकॉशन आसता खुबशे ग्रामसभेक अशेंच बोवाळ जाता आनी जो कंट्रोल आसा तो जायना सो आमी मागता आमच्या मनिला बायक न्याय मेळून दिवचो आनी जे FIR आसा ती FIR बेगांचे बेगीन लॉन्च करून तेजेर एक्शन घेवची कारण अशें समज तांकां जालां हें कोणाकूय घडपाक शकता हेजे पयलूय तेंच्यांनी सांगलां हेजे पयलूय खुबशे जालां आनी ग्रामसभेक म्हणल्यार ओपन प्लॅटफॉर्म पब्लीक प्लॅटफॉर्मार अशें जाता बट आतां समज भायर समज ती भोंवता आनी कितें जालें नाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसा हो व्हडलो प्रश्न आसा सो आमचो डिमांड आसा आनी जो CM प्रमोद सावंत लॉ मिनिस्टर जो आमचो होम मिनिस्टर आसा आयज तेका दिसता नाल्यार हें बेग्याच्या बेग्यान हें FIR घेवचें आनी जे तुमी पळयता आसतले आयज BJP सरकाराचे जे लॉ मेकर्स आसा ते लॉ ब्रेकर जाता सो हेजेर एक्शन जाता काय जायना ही कळटली कारण तुमी म्हणटा न्हू सगल्यांक समान आसता नाल्यार हें समानता कळटली आमकां मागीर व्हडले CM आनी आमचो PM उलयता की विमन सेफ्टी एक बायलेक बरे भाशेन लेगोवप ना एक ग्रामसभा तेन आवाज उठयल्या तेजी धमकी दिवप इतले धमकीनी आजून हात सुजलो आहा तेका आमी दुसरे फावटी व्हरता जे PHC ते हात सुजला ब्लू जाला सो फ्रॅक्चर आसतली आनी सेकेंड ओपिनियन घेवपाक दुसरें म्हणल्यार तेका ना ती केला आनी तितूंतल्यान दादल्या भितरल्यान वचून ते ना त्या जाग्यार तेका हात लायलो म्हणल्यार तेका इंटेंशन आहलें की तेका मोलेस्ट करपाचें तेका इतली वायट करपाचें समाजा मुखार ओपनली पब्लिकली अशी एक बायले तरी जाता जाल्यार आनी बायले सेफ्टी वयना कोण इश्यूवर करतलो आमी सेफ्टी दिवपाक हे आमी सदां प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक बायलांचे इश्यू आमी हाडटा पूण आजुनूच कांयच इम्प्रुवमेंट जाल्लें ना नांव कितें ज्योतिता क्वाड्रस कंप्लेन सो आमी ग्रामसभेचे मेंबर सो एवरी ग्रामसभे आमी गांवचे लोक एज अ मेंबर ऑफ ग्रामसभेचे थंय वयता वेगवेगळे इश्यूज आसा ते आमी मांडटा आनी कायद्यान उलयता लोकांची काम करून दिता अशेंच आयज गेल्ले आमी जे आमी वेगवेगळे इश्यूज आशिल्ले लोकांचे आनी हे जी आमची पंचायत आसा केन्नाय जी पंचायत राज एक्ट आसा ती फॉलो करना म्हणून आमी गांवचे वतीन एक फस्टूच पॉयंट घातलो पळय हेच घडटा कित्याक आमकां स्टेटमेंट मेळटा पंचायतींतल्यान सरपंचांतल्यान की फायल मूव जाल्या पूण एक्झॅक्ट स्टेटमेंट आसता मेळना म्हणून आमी आयज पॉयंट घातलेलो लोकल MLA मिनिस्टर WD सुभाष सोळकर आमकां ग्रामसभेत जाय म्हणून पळय आमी प्रत्येक ग्रामसभेत तो जाय तोही ग्रामसभेचो मेंबर कित्याक आमकां एक्झॅक्ट स्टेटमेंट तेजे कडल्यान कळटलें म्हणून कित्याक ते फॉलो करना म्हणून आनी आयज जो तेगे कॅरेक्टर आसा तेगे तो भाव पॉयंट तो आजूच न्हू प्रत्येक ग्रामसभेत तो झगडी करता वेगवेगळे इश्यूज करता म्हणून आयज आमी आमदारा आपयलो तेगेलेच भावाक पूण तो येईल आमकां दिसना आनी प्रत्येक पंचायती बसून जे 11 वार्डाचे डिसिजन हो घेता कोण हो एक सादो पॉयंट पूण आपली बायलेच तेगे बायल आसा सरपंच पूण थंय वचोन प्रत्येक लोकांक तो त्रास करता हॅरेसमेंट करता आनी
एक बरें जी आमची ग्रामसभा ही आमची घर म्हणटा ते घराचे तेणे वाट लायल्या. हो जो आयज जो इन्सिडेंट जालो हो मेघश्याम शिरोडकर ही फूल आमची ग्रामसभेचे वाट लायला. सो हांव प्रत्येक डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता ताका इमिडिएटली एक्शन जावपा जाय तें जालें आनी ताका आनी सरपंचा इमिडिएटली टर्मिनेट करपाचो कित्याक ताका आयज कायद्यान थंय उलोवपाक रायट नाशिल्लो जसो हांवें सांगलां फॉलो करना आनी तो उलोवन आयज तेणें जो कायदो सांगता पंचायत मिनिस्टर माविन गुदिनन सांगलें आसा पांगमान स्टेटमेंट दिलें आसा तुमकां जाल्यार आमी धाडटा तांकां आमी सांगलें आमी तुमकां दाखयता आयकोपा रेडी ना. पुलीस येयल्या पुलिसांनी मागीर सांगलां पब्लीक मिटींग ही रायट आसा आयज पुलीस स्टेशन आसा कायदे काडले आसा कोर्टान की हें करपाक शकता म्हणून रिकॉर्डींग. सो तें सांगलें पूण आयकोपा रेडी ना तें डायरेक्ट तेजे कडेन बायल मनशे एटॅक केल्ले आसा. सो आमकां इमिडिएटली हेजें एक्शन जाय आनी स्ट्रिक्ट एक्शन जाय. सो हांव बाब रिपोर्टा कडेन मागता जो आमचे सावथ गोवा MP कॅन्डिडेट आसा फुडली उलोवची म्हणून. बीजेपीचो सरकार व्हडले व्हडले स्लोगन काडटा बेटी पढाओ बेटी बचाओ पूण हिंगा हे आमच्या मुद्दीक आतां हो स्लोगन काडटात तेजो मिनींग आमी जस्ट ऑपोजीट करपाक जाय. बेटी बचाओ बेटी पढाओ बेटी बचाओ न्हू हेजो बेटी पर हमला करो हेजो मिनींग ऑपोजीट. जितले पळय स्लोगन काडटात जितले पळय आमकां आश्वासन दितात ही आमी सदांच कळोन येता ही ऑपोजीट वेयान आमी एक्सेप्ट करपाक जाय कित्याक हेंची आश्वासनां सगळीं फोटींग असतात. आतां जे शिरोडाच्या पंचायतीन जाल्ले आहा हो असली दादागिरी चल्ली आहा पंचायतीक. आतां मॅडमीनी सांगलां हें इंटेन्शनली करतात जाल्यार दिसता कित्याक आयज एक ग्रामसभाक आमचो आवाज भायर काडपाक आमी उलयतात पूण हिंगा इंटेन्शनली आनी कितें करतात म्हळ्यार हेंची दादागिरी खंय पावली ती पळय आनी हेंचो बेज हेजे कोणाचो आहा तर आमकां खबर आसतली सगळे शिरोडेच्या लोकांक एक फॅमिलीचे इतली जाण ग्रामसभा हेचो पंचायत मेंबर जाले तुमी फॅमिली राज आख्खो गांव तुमीच चलोवपाक वता आनी शिरोडेच्या लोकांक ही आयज मोठी लॉस जाली आहा. आयज तुमी शिरोडेच्या लोकांक शिकपाक जाय आनी हेचेर एका कापोस्ताद केसली जाली ती खबर ना. तुवें कापोस्ताद मेंबरान हो हें केलां हें आक्रमण केलां तो ताबडतोब डिस्कॉलिफाय जावपा जाय. हेगेर तो रोड डिस्कॉलिफाय जायना इमिडिएटली जाल्यार हेगेर कळटलो हेजो भावाचो सुभाष शिरोडकाराचो हात आहा म्हणून आनी हांव DOPकूय सांगता इमिडिएटली तो आतां डिस्कॉलिफाय जावपाकूच जायो कित्याक एका पंच निवडून हाडना हेसली कारस्थान करपाक हात घालपाक न्हू महिलाचेर हात घालपाक न्हू आनी तुमी खंयच्यो महिलांक साल्वार करतले. बेटी बचाओ आनी इसली आश्वासन दितात मरे तुमी. हो एकूच डिमांड आमचो आमचे मनीला भयणीचेर हात घायला ह्या पंचाक डिस्कॉलिफाय करपाकूच जायो. डिस्कॉलिफाय जायना जाल्यार BJPचो आमदार जो पळय आहा तेजो भाव हेजो आशिर्वाद आहा जाल्यार ते जावपा ना. आनी DOP तुवें हेगेर ताबडतोब नदर घालपाक जाय आनी हें काम आमचें करपाक जाय आनी हेका जें पळय हेका हें आसपाक जाय ती आश्वासन आमच्या पुलिसांतल्या डिपार्टमेंटान मेळ्ळ्यात ती आमकां मेळों जाय कित्याक न्याय आमकां जाय. न्याय मेळ्ळे बगर आमी जावंक रावपा ना कित्याक तुमची दादागिरी खूब जाली शिरोडे गांवांत. ही दादागिरी बंद करपाक आमी शिरोडे आहाय आनी आमी हे मनीला भयणी आमचे भयणीक हात लायले तुवें चिंतूंक जाय मनीला हात लायचे न्ही पयले 100 पाट चिंतूंक जाय आसलोलें कित्याक तुवें तकलें कितें बोल्लो तें खबर ना. भावाचेर चड उठटा आतां तूं कितकोन काबार करतले तें आमी करतात हेंच सांगून देव बरें कर म्हणटा.